Investigation properly. Whatever, and you know it. Further, I don't have to tell you. I think आज सगळ्यांक खबर आसा आमी कित्याक जमले ते. आज आमच्या भितरलो माजी सरपंच महेश कोनाटकर हाचे जो जीव घेणो हल्लो जाला हो राजकारणान प्रेरीत असो हल्लो अशें आमी समजता आनी ताचेर योग्य कारवाई जावची म्हणून आमी हांगा निवेदन दिवपाक आज जमिल्ले आसा. आमचे नवे हांगा चार्ज घेतिल्ले PI साहेब श्री चिमुलकर साहेब हांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट करता की जमिल्ले सगळे नागरिकांच्या वतीन हो जो आमी मेमोरंडम दिता तांच्यांनी स्विकारचो आनी आपली कृती तांच्यांनी हांगा घोषीत करची. धन्यवाद. तुम्ही पंचायत मेंबर या मेमोरंडमाच्या माध्यमातल्यान मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या प्रमुखाक IC चिमुलकर सरान ताबो घेतला. तांकां आमी आयच्या दिसा घडलेली घटना जी आसा ती घटना अत्यंत निंदनीय आसा. श्री महेश कोनाडकर माजी सरपंच पंच मेंबर आसात पूण तो मांद्रेचो एक सर्वसामान्य नागरीक आसा. अशा नागरिकाक दिसा धवळ्या सळी घेवन किंवा रॉड्स घेवन अटॅक करप म्हणजे मांद्रे गावातलो तरी कायदा आणि सुव्यवस्थेचो प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला. जानेवारी 2024 या पोलीस स्टेशनाचे उद्घाटन झालं आणि या पोलीस स्टेशनाचे उद्घाटन झाल्या उपरांत कायदा आणि सुव्यवस्था सारखी रावतली, नॉइज पोल्युशन कंट्रोलान रावतले अशी आम्ही स्वप्न पळयल्ली. पण दुर्दैवान मांद्र्यानच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असा. हांगा आयिल्ल्या पोलीस नागरिकांक सुद्धा वेगळी वागणूक मेळटा. हांव सरळ आरोप करता. हांव ऑनरेबल PI सराक सांगता की हांगा जे सर्वसामान्य नागरिक येता तांकां माणुसकी दाखयात, तांकां धमकाव नाकात, तांकां बेश्टे बोडोव नाकात. अशे प्रकार आमच्या फुड्यान घडल्यात आणि ताका लागून आमी रितसर कंप्लेंट ऑनरेबल IGP DYSP दिल्ली आसा आणि कोण कोण भितर सामील आसा तांची नावां दिल्ली आसा. आयज एका नागरिकाचेर आणि एका आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर हल्लो जाला आणि ही तुमकां चॅलेंज आसा सर. पेडणे मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी चॅलेंज आसा की आम्ही मागणी केला की असो प्रकार आणि परत जावचो ना आणि हो जालो जाल्यार आम्ही ओगी रावचे ना. ही एक गजाल. आणि 24 वरांची आम्ही मुदत दिता. या 24 वरांच्या भितर ऑनरेबल PI सरान आपले तपास काम आपलो अनुभव ताणे पणाक लावचो आणि ही जी आमची मागणी आसा ती पूर्त करची. पण कोणाकय निर्दोशाक हाडून आमकां थंड करचे नाही. कारण ते जे कोण लोक आसात त्या लोकांक 5 लोक तांकां अटक करचीच पडटली आणि ही अटक जायना जाल्यार आमची फुडली कृती थारतली. आम्ही चिमुलकर सरांक मांद्रेचो ताबो घेतला म्हणून ताचे स्वागत करता आणि अभिनंदनय करता की तुम्ही आमच्या बरोबर भायर आयले. आमकां फर्स्ट टाइम अशी पोलीस स्टेशनाचेर वागणूक मेळ्ळा. नाजाल्यार PI आमकां सदांच चेंबरान आपयता आणि चेंबरान कितें करता ते आमकां खबर आसा. सो आम्ही मागता ऑनरेबल न्यूली अपॉइंटेड PI सरा कडेन की तांच्यांनी आपली कुशलता दाखोवची आणि 24 वरांच्या मुदतीत आमच्या महेशार जाल्ल्या अटॅकाचो तांणी सोक्ष मोक्ष लावचो. देव बरें करूं. फर्स्ट टाइम अशी ही घटना. सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गेली 25 वर्सां त्यांनी आपल्या हांगा मांद्रे वाठारांत जायत्या लोकांची कामां केल्यात बरे रितीन. आणि आयज हे गोंय उरोवंक ना, मांद्रे गांव हो मांद्रे गांव उरोवंक ना तर एक UP बिहार ह्या पद्दतीचे हांगासर आता हे वागणूक सगळ्या आमच्या स्थानिक मेंबरांक मेळटा. जे पंच मेंबर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे लोकांनी ताका निवडून हाडलेले तेंचेर हो अतिक्रमण जाल्लो आहा. हांव सगळ्यां पयलीं हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभारी आसात की त्यांच्यानी ही केस जो आदलो PI आसलो त्यांच्याकडे हे सुटावो जावचो ना ही त्यांच्या नजरेक येयली आणि आयज आमचे चिमुलकर साहेब हांकां जी एक केस स्पेशल तांकां त्यांच्या हातीन दिल्ली आसा. आमी आशा बाळगिता की ही केस ते सामके जातीन लक्ष घालतले आणि महेश बाब महेशच म्हणू नाका अख्खे महेश म्हणजे आमी एक आमचो मांद्रे गांवाचो एक प्रथम एक आमचो एक्स सरपंच जावन गेला आणि एक हांगालो एक मांद्रेचो एक पंच मेंबर आणि एक सगळ्यांचो चाहतो महेश कोनाडकर हेका एक न्याय म्हणजे सगळ्या मांद्रे गांवांक न्याय दितलो अशी आमी आशा बाळगिता. 24 वरांची तांकां एक मुदत दिल्ली आसा. म्हाका दिसता खुबशे क्लूज तांच्या हातीक मेळ्ळले आसात. आमी देवी भगवती कडेन मागता की जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करचे आणि पूर्ण मांद्रे गांवांक न्हू पेडणे तालुक्याक तेंच्यांनी न्याय दिवचो. एंटायर जे आमच्या गावातले जे नागरीक हांगासर उपस्थित आसा, पंचायत वांगडी बी उपस्थित आसा त्यांच्या वतीन आणि आमचे देवेन सर आसा की आमचे फक्त इतलेच मागणे आसा. जशें आमी सकाळी सांगलेले जेन्ना आमी हॉस्पिटलान आसले महेशा बरोबर तेन्ना की विदीन नेक्स्ट 24 hours आमकां
जे लोक हेतून इन्वॉल्व आसा, जे कोण 5 जाण त्यांनी सांगले स्टेटमेंट दिला त्याच्यानुसार एक गाडी असलेली आणि जे वेपन वापरला त्याचो सखोल चौकशी करून त्याच्या पलीकडे वचून त्या 5 लोकांक कोणी इन्स्टिगेट केला हे कर्म करपाक तेकाय बी अरेस्ट करप ही आमची प्रमुख मागणी आसा. आणि नेक्स्ट 24 आवर्सान जर तेंच्यांनी जर तेचो जर छडो जर लावना जाल्यार फुडले कितें जे प्रकरण म्हणजे फुडले जे सिच्युएशन जर हाता भायर जर गेले, गावातले नागरिक एकठांय येवन जर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हांगा जर क्रिएट जर जाले जाल्यार नागरिकांक दोष ह्या सरकारान दिवचो न्हू. आता ह्या PI ची ट्रान्सफर केली म्हणून विषय सुटना. एक्चुअली जो PI हांगासर आसलेलो आनी जो PI हांगासर एक्झिस्टन्सान आसतना हो क्रायम घडला त्या PI कडल्याक त्या PIकच एक्चुअली टायम दिवपाक जाय आसलो. 24 वरांची मुदत त्या PIक दिवपाक जाय आसली कित्याक त्यांनी बरेचशे केसींचो हांगासर छडो लायिल्लो आसा. लोकांक सगळी उदाहरणां खबर आसा. मिरनोडा, तेरेखोल, मोर्जी सगळे किनारपट्टीन कितें कितें घडटा आनी हो PI कसो शोध लाय आसलो लोकांचो ते सगळे लोकांक खबर आसा आनी कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर कामां करी आसलो आनी लोकांक हांगासर त्रास दी आसलो तो. एक्चुअली आमचो असो समज आसलेलो की त्याच PIक एक 24 वरांची मुदत मेळटली म्हणून, पण आता तो हात वयर करपाक मोकळो जाल्लो आसा आपणा कडेन चार्ज ना म्हणून. पण आसूं, इट इज द ड्युटी ऑफ द होम डिपार्टमेंट. आणि जशी आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला की स्पेशली SP नॉर्थ ही केस इन्व्हेस्टिगेट करता. आमकां आशा आसा की फुडल्या 24 वरां भितर ते कोण मनीस तेंची नांवां डिस्क्लोज जातली. आमकां मांद्रे गांवकार म्हणून आमकांय बी कळटले हे कोण मनीस आनी एका कोणी हे कर्म करूंक लायला ते. आणि पण ह्या सगळ्या इन्सिडेंटाचो आम्ही जाहीरपणान निषेध करता. हे भेड कर्म कोणी तरी केल्लेले आसा आनी तेका म्हणटात तशी आमची जी ग्रामदैवत आमची जी भगवती सप्तेश्वर आहा तो तेका कसोच सोडपाचो ना त्या मनशाक जेणी एक कुकर्म केल्लेले आहा महेशाच्या बाबतींत. तेका हो जो PI जो हांगाच्यान जो ट्रान्सफर जो जाल्लो आसा पळय त्या PIन इतले लक्षांत दवरपाक जाय की आयज तेका होम मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान इज अ इनकॉम्पिटंट पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून तेची हांगाच्यान ट्रान्सफर केल्लेली आसा. हे लक्षांत दवरपाचें तेणी. आनी आमची हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करतलो कित्याक हे जे हेणी हांगासर कितें जो हैदोस घातलेलो आसा, दादागिरी हांगासर जी वाडयल्ली आसा गांवांत, त्याच्या संदर्भात जितले क्रायम्स ह्या पुलीस स्टेशनाचेर रजिस्टर जाल्ले पळय तेची एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम डेप्यूट करून तेचे थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आनी त्याच्या नंतर हो PIचे हेचे सगळे कारनामे भायर सरतले. आयज हेका फक्त इनकॉम्पिटंट म्हणून धांवडायला इतले जे ओगी रावपाचे ना कित्याक हे वाडले कित्याक हे गजाली बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटंट. पेडणे पुलीस स्टेशन आसतना इतल्या प्रकारची दादागिरी हांगासर नासलेली. हो PI हांगासर येयल्याच्या नंतर गांवांत अख्ख्या मतदारसंघात ह्या ज्युरिस्डिक्शनान ही दादागिरी वाडलेली आसा. सो आदनो जाणो पण तेचेर इतलोच चीफ मिनिस्टरान तेका ट्रान्सफर करून ते प्रकरण निभावचें न्हू. तेची थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें की तेणी कशा प्रकारचे क्रायम हांगासर रजिस्टर केले आनी हांगासर कंप्लेनी दिवन सुद्धा लोकांचे कशे करूंक ना ते. आज सगळी जनता जी मोठ्या उत्सुकतेन वाट पळयता ह्या जे भॅड कर्म जे केल्लेले आसा कोणीय करूं ते. हाचे पयलीं अश्यो 5-7 केसी जाल्ल्यो आसा ह्या मतदारसंघात. हालींच हेजे म्हणले फुल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जाल्ले आसा. हॉस्पिटल जाल्ले उपरांत लोकांक आशा आशिल्ली की एक सुव्यवस्था जातली म्हणून, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इम्प्रूव्ह जातले म्हणून. सगळे जे नाका जाल्ले कर्म हांगा जाता ती खंय तरी ताचेर आळो येतलो आशिल्लो अशें दिशिल्लें. पण प्रत्यक्षांत पळयत जाल्यार एक्झॅक्टली ताच्या विरोधान चल्लां. परिस्थितीन आमी सरकारा कडेन आज विनंती केली, आज मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन आनी तांकां विनंती केली की ताबडतोब हेचेर छडो लावचो. तांच्यांनी एक एक्शन घेतली. आमी तांकां धन्यवाद दिता की ताबडतोब तांच्यांनी पयली PIची ट्रान्सफर केली. हांगासून नवो चार्ज PI नवो चिमुळकर सर हांकां दिल्लो आसा. SP नॉर्थ हाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर छडो लावपाचो प्रयत्न जातलो. सगळी इन्क्वायरी टोटल करून 24 वरांची मुदत आमी दिल्ली आसा. आज सगळ्यां कडेन विनंती करता की आमी थंड रावया नाका. ही पहिली लढाई, फर्स्ट स्टेप आमची ह्या लढाईची की आम्ही निवेदन दिला, सरकाराक मुदत दिल्या, सरकाराक संधी दिला हेचो सोक्षमोक्ष लावचो. ना जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता मांद्रेची जनता वग्गी रावची ना. आमी संपूर्ण एकठांय येवन हाचो लढो फुडें व्हरचो पडटलो. कारण सगळ्यांक न्याय, सगळ्या मांद्रेच्या नागरिकांक न्याय दिवप, आता सध्या महेशाक न्याय दिवप म्हणजे
आता सध्या 5-7 केसी जाल्यात, एकूय केस हे जाली ना. गेल्या 6-7 महिन्याचे सांगता हांव. हालींच पयर फाटी 100-150 लोक चोपड्याचे जमिल्ले, चोपडे मोर्जीचे, थंय मर्डर केस जाली. आवय बापूय त्या भुरग्याचे येवन सांगता की तो भुरगो चाकू सुऱ्यो घेवन मारता लोकांचेर, जाल्यार पुलिसांचे निश्काळजीपणा, टोटल लेथार्जीक एटिट्यूड, तांच्यांनी थंय येवन त्या भुरग्याक जर अरेस्ट केलेलो, हांगा हाडिल्लो जाल्यार मर्डर जावंक शकनाशिल्लो. तो मेंटल केस, वॉट एव्हर केस, पण ताणें जे लोकांचे चाकू ओडले म्हणून इन्स्टंट रिएक्शन आणि स्वता पुलिसांनी 3 लाठयो मारल्यो, 1 लाठी मोडली आणि आता 3 जाणांक टार्गेट करता. 3 टार्गेट राजकीय प्रेरीत हेतून हे 3 जाणांक टार्गेट करून ताका मर्डर केस घातलेली आसा. अशा टायपचे हेतून प्रत्येक नागरीक आपणाक इनसेक्युअर्ड अशें समजता. आमकां इनसेक्युअर्ड फिलिंग जाला मांद्रे भितर. एकटो मनीस दादागिरी करता राजकीय प्रेरीत हेतून. सो राजकीय विरोधक हांकां नश्ट करप हो एकमेव हेतू आसा ताचो आणि हे आमी सोसून घेवचे ना. हाका उत्तर दिवपाक मांद्रेची जनता सक्षम आसा आणि फक्त इलेक्शन न्ही तर अशा वेळार वेळोवेळी आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणटा तशें सगळे आमी जमून हेका जाब विचारप ही काळाची गरज आसा. धन्यवाद.